आपण सदांच धर्मनिरपेक्ष पक्षाक तेको दिला. ज्या वेळार आपण आपले मत धर्मनिरपेक्ष पक्षाक म्हणल्यार इंडिया आघाडीक दितलो, माणावलेचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमावान सांगले. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर चर्चिल उलयतालो. आपल्या मतदारसंघात इंडिया आघाडीन बसका घेवन आपल्याक आपयले ना म्हणून चर्चिलान दुःख उक्तायले. पळयात ताचे म्हणणे. बाबाय पळया देवूय पळया तो म्हणून सांस्कृतीक प्लेयर बी आहे हाडाय प्लेयर उबर बी आहे काय हाडा बी आहे आमचे प्लेयर कितले सांगले ना जगरामून कितें आसता इलेक्शन टाफ जातालें. हांव 2 फावट बसला आनी 2 फावट जिखला. 1 फावट बसता आसतना आमच्या जिल्ह्याला म्हणून दिसतो बघा कॅन्डिडेट दिसतो लोक पडतात त्या कॅन्डिडेट दिसतलो लोक घेतले 5 जाणां मुखेल सापड म्हणून कितें हांव केन्ना सेक्युलर म्हणजे हांव केन्ना काँग्रेसी भायर गेला केन्ना गेला न्हू. आमकां कोणें काँग्रेसीन कितें टिकावन कितें करूं कोणें कितें सांगूं हांवें काँग्रेसी भायर गेला हांवें पूण प्रॉब्लेम कितें आसता टीएमसी गेले टीएमसी गेलो तर टीएमसी आनी काँग्रेस भायर हालून तेन्ना आता मुखेल प्रॉब्लेम कितें आहा मुखेल प्रॉब्लेम आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयना कोणाची ती कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक चडसो सुदान काँग्रेस सालसेटी चडसो मुसलो हांव बांदर पळयता जेन्ना चोवपाक गेलो जाल्यार 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय सालसेटी त्यो सदां कितें आसता त्या बद्दल आसता आनी एअरपोर्टीन सगळ्यो एकूण आसता आनी थंय दिवाळी जाता ना कॅप्टन येयला मेळटली कॅप्टनान तेका गरज ना उली कॅप्टनान म्हाका फोन केला तोच कित्याक म्हणटा गरज ना गरज जातालो न्हू येयला पूण म्हाका फोन केलो तेणें फोन केला पावलो नासतलो इंडिया रोड काँग्रेसीक पूण काँग्रेसीक कितें आसता एक मिटींग दिता तेन्ना म्हाका आपोवपाक गरज पडना दिसता म्हणजे तें काँग्रेसीक मिटींग पळय घेतले म्हाका आपोवपाक गरज पडना.